मोगाळ भाव भयणांनो, लुकाच्या 20व्या आविसरान आयज आमी पावलेले आसात आनी आयज आमी ताजें शिकोप करुया. तर पळोवया ह्या सुवातेचेर खंयच्यो गजाली सांगलेल्यो आसात त्यो. पयल्या सुवातेर जेजूच्या अधिकारा विशीं ते दुबाव घेतात. उपरांत दाखाच्या मोळ्याची ओपार, तशेंच कैसराक कर दिवचो काय ना ह्या संबंदी जेजूक प्रस्न विचारतात. तशेंच सादुसीस पुनर्जीवनपणा विशीं जेजू तांकां धमकायता आनी जेजू शास्त्र्यांक प्रस्न करता. तर पयले सुवातेचेर पळोवया जेजूच्या अधिकारा विशीं घेतलेले दुबाव. लुकाचो 20वो आविसर पयल्या 3 वळींनी आमी पळोवया. पास्काच्या परबेच्या दिसा जेजूक धरच्या पयलीं तो सदांच देव मंदिरांत येतालो, देवाची शिकवण तांकां दितालो. ताणें प्रस्नाचो जबाब प्रस्नाच्या वरवींच दिवच्याक सॉक्रेटीस हाजी पद्दत उपेगांत हाडली. ताजो प्रस्न असो आसलो, हो एक असो प्रस्न आसलो की धर्मीक वडील आपणाक गुन्यांवकारी थारायल्या शिवाय ताजो जबाब दिवंक शकनासले. तांकां ह्या प्रस्नाचो जबाब दिवचे पसत बरोच विचार करचो पडटालो. तांचो प्रस्न प्रमाणीकपणाचो आनी खरो नासलो. जर ते बाप्तिजम करणाऱ्या जोआवाक मानूंक तयार नासले, तर ते दोनूय जेजू पासून मानूंक तयार नासले. जर तांणी जोआवाचेर विश्वास दवरलेलो आसलो जाल्यार ते जेजूचेरय विश्वास दवरतले आसले. जेजूच्या अधिकारा विशीं चड ते विचार करचे नासले. आतां पळोवया दाखाच्या मोळ्याची ओपार. ही ओपार मॅथ्यूवाच्या पुस्तकांत आमी पळयतात, तशेंच मार्काच्या पुस्तकानूय ती बरयल्ली आसा आनी ह्या सुवातेचेर ती आमकां मेळटा. लुकाच्या 20व्या आविसराचे 9 वळी उपरांत ती आमकां खबर मेळटा. दाखाच्या मोळ्याच्या दोनयान आपल्या चाकराक पाठयले, पूण तांणी ताका नाकारले आनी जिवेशी मारले. तशेंच देवान इस्रायलांत एका फाटल्यान एक अशे बाकनार पाठयले, तर तांणी तांचोय नाश केलो, तांकांय तांणी जिवे मारले. आनी ह्या सुवातेचेर आमकां हेंच दिसता. पूण उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो, तो आसलो दोनी जेजू क्रिस्त. ताणें तरी ताजें आयकोचें अशें तांकां दिसलें, पूण ताणीं ताजें आयकलें ना. शेवटी ताणें ताकाय धरलो आनी जिवेशी मारलो आनी म्हटलें, हो तर देवाचो पूत जावन आसा. हाका मारलें की सगळें सोंपलें. पूण अशें जावंक शकना. दोनी जेजू ह्या संवसारांत मोरच्याकूच आयिल्लो आसलो. तो मेल्या शिवाय आमकां थारोवन फावो जावचें नासलें. ताणें हें सगळें सोंसूंकूच जाय आसलें. देवाचें काम केन्नाच काबार जायना आनी तें कोणूच काबार करूंक शकना. जें कितें देवाचें काम आसा तें सगळें पूर्ण जातलेंच. जो फातर ताणें नाकारलो तोच कोनशाचो फातर जावचो आसलो. दोनूय जेजूक नाकारप म्हणजे दोनयाक नाकारप. आनी उपरांत जें कितें जावचें आसा त्या संबंदी ह्या सुवातेचेर आमकां व्हड बाकी दाखयिल्लें आसा. आयज तूं आनी हांव त्या फातराचेर पडोंक ना जाल्यार आमकां थारोवन फावो जावचें नासलें. आमी ताजेर पडूंक जाय आनी आमचें पोरणें जिवीत आमी सोडूंक जाय. आमी पश्चाताप करूंक जाय. आमी आमच्या काळजाचें दूख धरूंक जाय. जें कितें आमी केलां तें आमी ताका कबूल करूंक जाय. तेन्नाच आमकां थारण मेळूंक शकता. तेन्ना आमच्या जिवितांत नवी वाट उत्पन्न जाता. आमी फातराचेर बांदलेल्या घरा सारकें जावंक पावता. निरेमेचेर आमची बुनाद आमी खोडपाचेर घालूंक जाय. हें खोडप म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू क्रिस्तान जी बुन्याद घातली ताजे शिवाय आनीक दुसरी बुन्याद कोण घालूंक शकना. दानियल सुद्दां ह्याच फातरा संबंदी उलयता. दानियलाचो 2रो आविसर 34, 35 आनी 45 वळींत हें आमकां दिसून येता की तो एक दीस नितीच्या रुपान पडटलो, जें राष्ट्र
ताका मानूंक तयार नात त्या राष्ट्राचो चुरो जातलो. दिसाच्या सुर्या प्रमाणे हें सगळें सारकें आसा. त्या संबंदी कोण चुकीची समजूत घेवची न्हय. आमकां कळून येता की धर्मीक वडिलांक तो ह्या ओपारींत कितें तरी म्हणटा. ते खरे दोंगी जावन आसले आनी दोनी तर तांकां दोंगीच म्हणटा. हो प्रस्न ह्या हेरोदी मनशांनी विचारलो की कैसरा पासून सुटका घेवन हेरोदाक इस्रायलाचेर अधिकार दिवंक ते पळयताले. हेरोदाचो जो प्रस्न आसलो तो जेजूक फसोवच्या पासत आसलो. जेजूक जायते तरेचे ते प्रस्न विचारताले, पूण जेजूक केन्नाच फसवलो ना, कारण तो देव जावन आसलो. ताका सगळें दिसती पडटालें. कैसराक पोटी दिवची काय ना हो प्रस्न ताणें ताका विचारलो. ह्या प्रस्नाचो जबाब दिवच्या पासत जेजून बरीच जाणवाय उपेगांत हाडलेली आसली. ताणें रोम सरकाराचें नाणें मागयलें. रोमी कायद्या प्रमाणे ते चलनाचो उपेग करताले. रोमन कांय सवलती त्या सुवातेचेर आसल्यो आनी कांय तांकां हक्कूय आसले. रोमाचो कायदो आनी सरकारी काम बरें चलतालें. त्या सुवातेचेर सगळे तरेचो उपाय तांणी केल्लोच आसलो. संवसारांत उपेगा पडटाली अशी चलनाची पद्दत ताणें उपेगान हाडलेली आसली. जुदेवांक रोमाचे पयशे, रस्ते, कायदो आनी सरकार ह्या संबंदी कांय देणें आसलें. कैसराकूय कितें तरी मेळचें आसलें. देवा कडल्यान सुद्दां कितें तरी तांकां मेळचेंच आसलें. ताणें आमकां सगळें दिलें. देवान तर आमकां उजवाड दिलो, वारो दिलो, उदक दिलें आनी त्या वरवीं सगळे तरेचें जें कितें दिसती पडटा आनी दिसती पडना तें आमकां ताणें दिलें. ह्या रोमाच्या सरकारा उद्देशीं लोकांक तें फावो जालें, पूण आयज आमकांय देवान जायतें कितें तरी दिल्लें आसा. आमच्या जिवितांत दोन तरेन आमची जबाबदारी सोंपयल्ली आसा. मनशाक ह्या संवसाराची आनी स्वर्गाची जबाबदारी आसा. स्वर्गाचे नागरीक ह्या पृथ्वीचेर आमी रावतात आनी आमी पोटी फारीक करतात. ह्या संवसारांतल्या रावणाऱ्या लोकांनी आपली सासणीक ग्रेस्तकाय स्वर्गार एकठांय करून दवरूंक जाय. जेजू सादुसेसांक पुनर्जिवनपणा विशीं चूप करता. हें तुमकां सुमर्तीच्या पुस्तकांत 25व्या आविसरांत 5 आनी 6 वळींत पळोवंक मेळटा. जेजून तांकां हेंच सांगलें की शास्त्र आनी सुमर्त तुमकां खबर ना. तांचे प्रस्न आसपा सारके जावन आसले. जेजून फार्जिवांक आनी हेरोदियांक तांकां प्रस्नाचो जबाब दिल्या उपरांत सादुसीस ह्या पोरण्या प्रस्नांक घेवन जेजूच्या मुखार येतात. खरें पळयल्यार ते सगळे जेजूची परिक्षा पळयताले. तांकां ते फसोवंक पळयताले, पूण तांच्यांनी प्रस्ना उद्देशीं जेजूक फसोवंक जालो ना. जेजू क्रिस्तान जें कितें करूंक जाय आसलें तें आपल्या वेळा प्रमाणें केलें. क्रिस्ताच्या जल्मा पयलीं 300 वर्सां पयलीं जल्माक आयलोले जायते लोक आसले. चड करून मंदिरांतलें काम आनी राजकारण हेंच तांचें काम जावन आसलें. ते खूद फामाद आनी ग्रेस्त जावन आसले. सादुसीस हे व्हड मनीस जावन आसले. ते कोणाचेंच आयकनासले. एक काळ असो आयलो की पवित्र पुस्तकांतल्यो गजाली तांच्यांनी नाकारल्यो. क्रिस्ताक ते नाकारताले आनी सोबेच्या भायर ते आसले आनी तांकां कांयच कळनासलें. तांकां स्वर्गीचें नागरिकत्व मेळोंक नासलें. सादुसीस क्रिस्ताचे सगळ्याहून व्हड दुस्मान जावन आसले आनी स्वभावानूय ते वायट जावन आसले. मोगा भावानो, मोगा भयणानो, आयज ह्या संवसारांत क्रिस्ताचे दुस्मान कोण जावन आसा? हाजो प्रस्न तुमच्या लागीं आसा. जो कोण जेजूक मानूंक तयार ना तोच ताजो दुस्मान जावन आसा. आयज संवसारांत जायते लोक आसा आनी जायते भावार्थी आसा. क्रिस्ती भावार्थी दोनूय जेजूक मानूंक तयार आसा, पूण दुसरे जे क्रिस्ती लोक आसात ते आजुनूय दोनूय जेजूच्या मुखार येवंक तयार नात, कारण ते जेजूच्या फाटल्यान गेलो
तर आपल्याक संवसार दूख आनी त्रास दितलो म्हूण ते संवसाराक भियेतात आनी त्याच पासत ते संवसारा पासून पयस पावलेले आसा. मोगा भावणानो, खरेंच देव तुका पळयता. संवसारांत तूं खंय वेतलो. सकयल गेला तो आसा, वयर गेला तो आसा. आयज जर आमी पळयलें जायत जाल्यार थारण जाल्ल्या मदें सादुसीस हे कोणूच नासले. निकोदोमस नांवाच्या फारिजेवाचें थारण जालें. आमकां वाचूंक तें मेळटा. धर्मदुतांचो इतिहास 6 आविसर आनी 7वी वळ आमकां सांगता. उपरांत देवाचें उतर शिपडोन गेलें. जेरुजालेमांत सिसांचो आंकडो वाडत गेलो. यादनीक लोकांतल्या जायत्या जाणांनी हाका आपली मान्यता दिली. सादुसीस मात कोणूच क्रिस्ती जावंक ना हें आमकां दिसून येता. हें कित्या पासत तर तें तांच्या गर्वा पासत. तांकां भरपूर गर्व आसलें. ते राजकारणी मनीस जावन आसले. ते आपल्याक व्हड मानून घेताले. त्याच पासत देवाचें हें व्हड देणें तांकां फावो जावंक ना. मोगा भाव भयणानो, आयज हें देवाचें उतर तुका फुकट मेळ्ळां. तूं तुज्या घरांत बसता आनी हें देवाचें उतर आयकता. हाजो फायदो तुका जाता आनी त्या उद्देशी तूं आयज दुनिया देवाक वळखूंक पावला. हाजे पयलीं तूं देवाचें उतर कशें आयकतालो आमी नको, पूण आयज देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराक जावचें त्याच पासत आमी हें दिसपट्टी सगल्या संवसाराच्या लोकांक आयकूंक दिता. दुनियाचे येण्याक सगल्यांनी तयार जावचें. हें बरें शुभ वर्तमान सगल्यांक कळचें, कारण जेजून आमचो मोग केलो. ताणें संवसाराचो मोग करूंक ना. ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केलो. तो संवसारा पासत विनंती करिना, तो तुज्या आनी म्हज्या पासत विनंती करता. आयज आमी ताज्या उतरा प्रमाणें चलूंक जाय. आमी आमचें जें कितें आसा तें ह्या संवसारांतूच दवरूंक जाय आनी आमकां ह्या संवसारांत थोडेच दीस रावूंक जाय. उपरांत आमी स्वर्गीच्या राज्यान वेतले. संवसार आमचो न्हय. आमी ह्या संवसारांत वाटसरू जावन आसा. जें कितें आमी कमयतात आनी जें कितें आमचे लागीं आसा तातूंतलें आमी कांयच घेवन ह्या संवसारांतल्यान वयचे ना. जशें आमी ह्या संवसारांत रावतात, जियेतात, आमचें जिवीत जशें आसा त्याच प्रमाणें आमकां स्वर्गार फावो जातलें. मोगा भाव भयणानो, पवित्र पुस्तकांत चुकीचें अशें कांयच ना. जें कितें तातूंत आसा तें सगलें पवित्र आत्म्या वरवीं बरयल्लें आसा. ज्यो घडण्यो पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा त्या मनशाचे जाणवायेन बरोवंक ना. जर ती मनशाची जाणवाय आसली जाल्यार तातूंत बरयल्लीं सगलीं बाकितां फट जावंक पावतलीं आसलीं आनी कांयच पूर्ण जावंक पावचें नासलें. आयज देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत पडलेलें आसा. आमकां समजून आयलेलें आसा कितें सत आनी कितें फट. तें सत म्हूण ह्याच वरवीं समजून येता की आमच्या जिवितांत जें कितें ताणें केलां तें पूर्ण जाल्लें आसा आनी आयज जें कितें आमी आसा तें फकत दुनिया जेजू क्रिस्ता उद्देशी आसा. पूण हें उतर स्वर्गांत स्थापीत जाल्लें आसा. ह्या उतराचो नाश करून कोणाच कडेन जायना. मोगा भाव भयणानो, आयज जर आमच्या हातांत हें पुस्तक पडोंक नासलें जाल्यार आयज आमी काळोखान आसतले आसले. आमकां तारणाची वाट उगडापी जावची नासली आनी पातकानूच आमचो नाश जातलो आसलो. आमी पातकानूच मरतले आसले आनी पातकान आमचो नाश जावंक पावतलो आसलो. पूण पवित्र पुस्तक आमकां हेंच सांगता. जेजूची खबर आमी मानून घेवंक जाय. जेजू सोडवणदार जावन आसा आनी सोडवणदार ह्या संवसारांत कोणूच ना. आयज सैतानाचें राज ह्या संवसारांत चलता. आमी वचत थंय वायटूच पळयता. बरें म्हटलेलें आमचे नदरेक कांयच पडना. जेजू शिवाय बरें सांगपी कोण ना. पातकान आमी जियेता पूण आमी पातकान मरूंक जायना. जरी आमचो जल्म पातकान जालो जाल्यार आमच्या तारणा पासत देवान धाडलेलो एक कोण आसा हें आमी उगडास दवरूंक जाय. तर मोगा भाव भयणानो, आयज तुज्या जिवितांत व्हड दूख, त्रास, संकट आसा जायत आनी हें सगळें तूं सोंसताय. तुज्यान तें सोंसूंक जायना. फुडें कितें करचें
हें तुका सोजमना, तर हांव तुमकां ही ल्हानशी एक गजाल सांगता. एक घराब्यांत 6 भुरगीं आसलीं आनी तांची आवय बापूय मेळोन सगलीं 8 जाणां तीं आसलीं. तांचेर अशी परिस्थिती येता की तांचो धंदो बंद पडटा. कांयच काम तांकां आसना. उपाशीं रावचें पडटा. आवय बापायचें व्हड दूख आयिल्लें आसता. तरी तांणी चिंतलें, आतां आमी जीव दिल्यार चड बरें. आनी एका राती त्या भुरग्यांच्या आवय बापायन जीव दिलो. आतां भुरगीं एकटींच पडलेलीं आसलीं. तांकां सजमून आसलें आतां कितें करचें. संवसारांत भुरगीं वाडटालीं. उपरांत हीं सगलीं भुरगीं वाडत गेलीं आनी तांणी आपआपलें जिवीत ह्या संवसारांत सारलें. तांच्या एकलेच भयणीन पोजडपण करपाक सुरवात केली. कारण घर तर चलोंक जाय आसलें. घराचो इबाड तिच्यान पळोवंक जायना आसलो. अशे तरेन तिणी दुडू एकठांय केले आनी उपरांत एक दीस तिजोय नाश जावंक पावलो. 2 जाण भाव आसले, ते चोरूंक लागले. उपरांत तांकांय बोनकोणींत घातले. त्या सुवातेचेर तांचोय नाश जालो. आनी अशे तरेन हो सगलोच घराबो इबाड जावन गेलो. मोगा भाव भयणांनो, केदें व्हडलें दूख हें. आयज असल्यांकूच देव सोदता. जरी तुका दूख आनी त्रास आसले जायत जाल्यार असल्या जिविताचेर तूं पावूं नाका. असल्या जिविताक तूं फाट कर. जेजू म्हणटा, तुमी म्हजेशी येयात, हांव तुमकां म्हजीं भुरगीं करतां. हांव तुमकां नवीं करतां. हांव तुमकां नवें काळीज दितां. तुमकां नवी कूड दितां. तुमची येवजण नवी जातली. मोगा भाव भयणांनो, खरेंच जेजूशी आयलोल्याक शांती आसतली. निशांती सासणाचें जिवीत आसतलें. तांचो केन्नाच नाश जावचो ना. जरी मनीस पातकान जियेलो जाल्यार तो पातकान मरचो ना. ताजे थंय सासणाचें जिवीत आसतलें. मोगा भाव भयणांनो, आयज तुमी कितलीं जाणां जेजूचेर विस्वास दवरतात आमी नकळो. पूण जेजू खूद स्वर्ग सांडून तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत ह्या संवसारांत आयलो. दुखाचें, त्रासाचें, लजेचें मरण तो मेलो. आमी पातक करिना जावच्या. आमी नाका ते सुवातेचेर वचना जावच्या. आमचे वायट कर्तुबां आमी आयज हांगाच दवरुया आनी आमी दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन येवया आनी बोगसणे मागुया. तर मोगा भाव भयणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया. पूण जेन्ना ही कार्यावळ तुका कशी लागली हें तूं आमकां कळयता तेन्नाच आमकां खरी खुशालकाय भोगता.